बागा सामूहिक बलात्कार करपी आरोपी नादान आणि नॉटी म्हणटा म्हण साळगांवचो आमदार आणि पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकाराचेर साळगांवकार तिडकले. गुन्यांवकारांक तेंको दिता म्हण परुळेकाराच्या वक्तव्याचो लोकांनी रस्त्यार देवन निषेध केलो. बायलांचेर अत्याचारा आड आवाज काडपाक म्हण लोक रस्त्यार देंवले. गोंयच्या कांय विरोधी राजकीय फुडाऱ्यांनी हो विशय लावन धरला. I'm here to support crime against women. Especially what happened 3 days ago is totally unacceptable. And instead of our politicians taking up for the victims, they seem to come up with silly remarks about supporting the criminals. We women are not safe anymore in Goa. Raping is not done. We cannot do anything as an individual, but we can put pressure on the government to do something and to help the safety of the children of Goa. That's it. गँग रेपी अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करूंक येयल्यान आमच्या गव्हर्मेंटान कितें तो स्टेप घेवचो, कित्याक धरतात आनी तांकां सोडटात, तितून आनी कांय ना. मागीर तांकां आनीक स्वता मेवता जाय तें करपाक. सो ताका लागून आमी हो सगलो लोक हांगासर एकठांय जाले. High time the government awakes and takes action and strict action against such people. Best thing is, I think, to hang them up. पर्यटन मंत्री आणि साळगावचो आमदार दिलीप परुळेकाराच्या नादान नॉटी विधानाचेर राजकीय फुडाऱ्यांनी फोग काढलो. By this statement, he has put our women folk and our girls' life at risk in different states of this country. My question is again to this tourism minister. If this had happened to his near and dear ones, would he accept it as these things happen? एक सादी सुद्दां गजाल ट्युरिस्टांच्या बाबतींत जावप ती आमी गंभीरपणान घेवपाक जाय. वी कॅनॉट से की ही गजाल बारीक आनी ती गजाल हें अशी आमी म्हणपाक शकना, कित्याक जो ट्युरिस्ट येता तो गोंयच्या बद्दल कांय अपेक्षा बाळगून येता. Crime reached to a new level. The audacity of our minister has exceeded that as well. We have just a couple of questions for Mr. Parulekar. If naive people, naive youngsters can commit such crimes with abandon, so what are we Goans supposed to expect and subjected to from serious criminals? बागा दोगा चलयांचेर सामूहिक बलात्कार करपी आरोपी नादान आणि नॉटी म्हूण दिलीप परुळेकारान बिरेस्तारा केल्ल्या वक्तव्याचेर सध्या नॅशनल मिडियांतूय मोठो वाद जाला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. देशभर पर्यावरण दिसा निमतान झाडां लावपाच्यो कार्यावळी जाल्यो. दिल्लीत प्रधानमंत्री मोदी आनी प्रकाश जावडेकरान झाड लायले. गोंयांत मांडवी न्हंय परस दिवचल आनी साळ न्हंय चड प्रदुशीत जाल्या अशी खंत गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायल्या. गोंयची हवा देशांत सगळ्यांत नितळ, सगळ्या न्हंयांचें उदक मात प्रदूषित जालां. दिल्लीत प्रधानमंत्री मोदी, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि टेस्ट क्रिकेट कॅप्टन विराट कोहलीन झाडां लायली. गोंयांतय पर्यावरण दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो. आधुनीक काळात उदरगतीक झाडां कापची पडटा खरी, पूण एक झाड कापल्यार बदलात 3 झाडां लावची म्हूण राना मंत्र्यान संदेश दिला. Every other day we are receiving complaints about trees being cut. Development sometimes calls for felling of trees, but this has to be done judiciously as per the need, and we also have to follow the rules that come with it. We are told that when we fell a tree, we are supposed to plant 2 or 3 saplings in its place. How many of us really do that? Today is the day for introspection. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षान गोयच्या न्हयांची परिस्थिती सांगली. Water quality monitor is, we see all the rivers. The river at Bisholi is, I think, and Sal are the 2 we have in the state, because the fecal coliform levels there are on the higher side. The other rivers, more or less, they hover around 90, 100 count for a fecal coliform level, which should be otherwise 0. परवरेचो आमदार रोहन खवटे बरोबर मिळून थंयच्या 3 पंचायतींनी पर्यावरण दिसाच्या निमतान क्लीन परवरे मोहिमेक सुरवात केली. हांव आनी पंचायत बरोबर रावन तिनूय पंचायतींनी एक धोरण घेतलें की एज वी ऑलवेज से परवरी फर्स्ट. आज परवरी परत आउट ऑफ द 40 मतदारसंघ म्हाका दिसता एक वेगळो असो इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
नगरपालिकांच्या वॉर्डांच्या डिलिमिटेशनात आमदार मदीं पडटात. ताका लागून पालिका वेंचणुके खातीर डिलिमिटेशनाचें काम राज्य वेंचणूक आयोगाक दिवचें म्हण राष्ट्रवादी काँग्रेस मागता. 1 नोव्हेंबराक 11 म्युनिसिपालिटींची वेंचणूक घेवपाचें थारलां. लोकांक हरकती आनी सुचोवण्यांक जाय तितलो वेळ मेळचो म्हण ऑगस्ट म्हळ्यार डिलिमिटेशनाचो मसुदो जाहीर करचो म्हण ट्रॉझन डिमेलो आनी जुजे फिलिप मिडिया कडेन उलयले. जे डिलिमिटेशन जातले ते लोकांच्या फेवरान जातले ओ ह्या फॉरेन काळजांतल्यान बरे भाशेन हे डिलिमिटेशन करतले काय म्हणून आमकांय दिसता की हे डिलिमिटेशन जेन्ना जाता तेन्ना ह्या डिलिमिटेशन एक जॉग्राफिकली सारकें हेजेर करपा जाय. कित्याक म्हाका एक भिरांत पडल्या ती ही जे BJP आयज गव्हर्मेंट पावरान आहा वो आपणाक जाय ते भाशेन हुंयच्या फेवर पडटा हुंयचो वॉर्ड आपणाक फायद्यान पडटा तेजेर डिलिमिटेशन करपाचें आहा. जेन्ना हें डिलिमिटेशन जेन्ना मामलेदार म्युनिसिपालिटी जेन्ना करताय तेन्ना ह्या म्युनिसिपालिटी म्हाका दिसता सारकी करपाना ही जे लोकल MLA आहा ते आपणे तेंच्या फेवराचेर करपाचे आहाय. ताका लागून आमकां इंटरव्हिरन्स जाय की जे इलेक्शन कमिशनर state election commissioner they should involve in this means they have to keep a watch on all this that it should be complete by August so that there is sufficient time for every citizen to raise objection. What did they do for Jillas? Hardly was there within a week last they deliberated and just notified. मुरगांव पालिकेच्या स्कूल मॅनेजमेंटान 30 लाखांचे स्कॅम केला म्हण पालिकेच्याच नगरसेवकांनी आरोप केला. पालिकेच्या स्कुलांत शिक्षकांच्या भरतीत लाखांचो घोटाळो जाला म्हण शुक्रारा जाल्ल्या बसकेत कांय नगरसेवकांनी आरोप केलो. स्कुलाच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या 3 वांगड्यांनी दिल्ल्या राजीनाम्याचेरय नगरसेवकांनी दुबाव उक्तायला. शिक्षकांची नेमणूक रद्द करून प्रकरणाची चौकशी करपाचो निर्णय खासा बसकेत जालो. And this is municipal school. We elect in the sense we appoint the member, one of the elected member and send as a chairman. We form the committee. And the committee, all councillors are there in the committee, managing committee of the school. Now this is first time in the history of Mormugaon Municipal Council that all the committee members has resigned. Manager Fiala Rego has resigned. Then Bhavana Bhosle and Saifullah Khan was member. They also resigned. It is most degrading and shameful thing has happened in the history of the council. There is a allegation that money transaction has taken place. Action will naturally follow, no? Action will naturally follow because 30 lakhs is a serious thing. It's a crime actually if 30 lakhs has been demanded for as gratification for any work to be done or whatever it is. We'll have to go into the merits of the and make an inquiry into this. This is a serious matter. Selection process असता ती सगळे घेऊन selection process जायना. ती काय चेअरमॅन असता, हेड मिस्ट्रीस असता आणि ADI असता. ADI म्हणजे गव्हर्मेंटाची आणि ते लोक एज्युकेटेड असता आणि ते लोक सिलेक्ट करता. आम्ही जस्ट थिंगा हे आमचे थिंगा असं क्वेश्चनिंग विचार आम्ही दिवू शकना कित्याक ते आर फ्रॉम एज्युकेशन लेवल आणि ते लोक सिलेक्शन करता थंय आणि ते सिलेक्शन केल्ले जाल्यार तांकां प्रमोट करता. म्हणजे तुम्ही वचून प्युअरली ऑन मेरीट लिस्टाचेर ती स्कूल चलपा जाय म्हणून ते सिलेक्शन जाल्यार तुम्ही ADI विचारा, गव्हर्मेंटाक विचारा. अंडर प्रेशर तेंच्यांनी ते कितें तरी आडोवन दवरले, आपले काम आयकना म्हणून मागीर तो इश्यू जाला. And if he says that whoever is there, let him prove it. But from my side, I have nothing to do with the interview. You are a part of the committee. I am a part of the committee, but when it comes to the interviews, the manager has no role. Police complaint करतले, register करतले, किती action घेतले? No, not police complaint, but we'll dissolve the committee. That is the thing which I have done. म्हणजे आम्ही municipality ना आता गेला council resolution that it will be dissolved because 3 of the members have already given resignation in my hand. That is why I brought this note in my. 30 लाखाचा स्कॅम झाला म्हणता आणि फक्त डिसॉल्विंग द कमिटी इज द सोल्युशन और एनी स्ट्रिक्ट ॲक्शन? No, strict action also will be taken. I will call the concerned headmistress, whoever is there, and all the members, all the committee which was functioning. आणि earlier person कोण सगळ्यांक हाडून मीटिंग हाडून बरे भाशेन कितें करपाचें. घेऊया एक विराम.